नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत। हांव एल्सन हिरगान। कॅनरा क्रिस्तावांच्या चरित्रेंत बावडती जिविताक साक्ष दिल्लीं जायतीं आसात तरी अधिकृत जावन आल्तारीचो मान मेळ्ळो एक सोपणच म्हणयेत। बेतानी मेळाचो घडणार मोन्सिंजोर रायमंड मस्करेनासा उपरांत देवाचो सेवक म्हणल्या मानाक पात्र जाल्लो कापुचीन प्रात आल्फ्रेड रोज हांकां आतां भगवंत आनी सांत म्हूण प्रसारूंक प्रक्रिया सुरू जाल्या। उडुपी डीएसीचे गोळी बाप अधिक जेरल्ड आयझॅक लोबो हांणी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर भगवंत कुटुंबाची फिरगज ब्रह्मावर हांगासर सांत म्हूण पासारचे प्रक्रियेक चालन दिलां। बाप आल्फ्रेड रोज हांचे जल्माचे नाव पीटर रोज। ते बारकोर सान पेद्रोच्या फिरगजीच्या मुडाडू कुद्रू वाड्यांतल्या इझाक रोज आनी कार्मीन मोंतेर हांच्या 5 भुरग्यांपैकी निमाणे। ते जल्माले 1926 इसवेन। पीटराचो बापूय मानेस्त इझाक रोज त्या काळार कुद्रू उतरून वचून इगर्जेंत 40 वर्सां सक्रिस्तान जावन सेवा दिल्लो देवत मनीस। वेताना सांगाता ल्हान भुरगो पीटराकी आपोवन व्हरतलो। 1947 इसवेन पीटर फ्रांसिस्कान मेळाक भरती जालो। 1945 इसवेन केरळान आंगवण करतना आल्फ्रेड रोज म्हणले धार्मीक नांव थीर केलें। 1951 इसवेन मद्रासाच्या कोटागिरींत याजाकी दिक्षा लाभली। फरांगीपेटे मोंते मारियानो कोवेंतांत थोडो तेंप सेवा दिवन ब्रह्मावर भगवंत कुटुंबाच्या फिरगजेंत विकार जावन 16 वर्सां सेवा दिली। 1990 इसवेन फादर रोज होन्नावराच्या सांजोजे फिरगजेंत विगार जालो आनी 12 वर्सां सेवा दिली। सादें जिवीत फिरगज कुटुंबाचो हुस्को दुबळ्या धाकट्यांची उदरगतेचो वावर आनी सॅक्रिफिसाची जिणी तांकां आल्तारीच्या मानाक फावो करता। देवाचो सेवक प्रात आल्फ्रेड रोज हांकां सांत म्हूण पासारची प्रक्रिया सुरू जाल्या आसता बेगीनच बरो फळ मेळ्ळो आनी कॅनरांत सांत फावो जावं म्हणलीच सगळ्यांची आशा।